स्वतःहून इनिशिएटिव्ह घेऊन तुम्ही पुढे सरलाय, कित्या खातीर अशें तुम्ही फुडें सरून तुम्ही हे करपाक येयले? आमी सगळे जाणां की वेलंकनीचें फेस्त आतां 8 तारखेर आसा आनी ताच्या खातीर गेली 20 वर्सां ही ट्रेन चालू आसा. म्हणजे गोंयकारांक सुविधा जावची म्हणून बेगीन पावपाक ही ट्रेन चालू आशिल्ली. कोविडाच्या काळान ती मदीं बंद जाली आनी आतां परते खंय तरी आतां परते फेस्त येता. सो गोंयकारांक असुविधा जावची न्ही आनी तांकां बरी सुविधा मेळून तांकां एडिशनल ट्रेन्स मेळच्यो हाच्या खातीर आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिलां आनी रेल्वे ऑथॉरिटीजान सांगलां की तें जातलें म्हणून. आमी आनी एक सांगलां की ह्या जे पिलग्रिमेज वतात आतां सगळे पिलग्रिम्स वतात तांचे खातीर खंय तरी पिलोज आनी ब्लँकेट हाजी सुविधा करची म्हणून, जी फाटीं बंद जाल्ली. कित्याक एसीन एक एकदां लोकांक कुडकुडो खाता आनी आमी पळयतात की खूब त्रास जाता तांकां, म्हणजे कुडकुड्यान कोणाकूच रावपाक जायना. सो तांकां एक पिलो एडिशनल पिलो आनी ब्लँकेट दिवची म्हणून मागणी केल्या आनी म्हाका खात्री आसा की रेल्वे ऑथॉरिटीज आमच्यो दोनूय मागण्यो हें करतले आनी गोंयकारांक थंय वचपाक सुविधा बरी जातली. MLA दाजी साळकारान हो इनिशिएटीव घेयला कित्याक जायते गोंयकारांक मोग वेलंकनीचो आनी जायते लोक वचपाक सोदता पूण तांकां मेवना वचपाक. सगळी टिकेटी बूक आसता देखून माडयेक वचपाक 27 ऑगस्टार ट्रेन घालची म्हूण ताणें मागणी केली. प्रॉब्लम जाता कितें ड्युरींग आमची वेलंकनी नोविना जाता तेन्ना एकूच ट्रेन मेळटा वचपाक आनी दिवू जाल्यार लोकांक सारकी पावना. सो ताका लागून आयज दाजी सर आनी आमी सगळीं येवन स्टेशन मॅनेजराक एक मेमोरंडम दिला सो दॅट दे हॅव 3 ट्रेन्स ड्युरींग दॅट पिरियड. नोविनाचे टायमार 3 ट्रेन्स घालपाक सांगला. एक 27, one is on 2nd and one is on 6th. So people can avail of the facilities and go reach in time to Velankani.